2006 वर्साचे मंदार सुर्लेकार अपहरण आणि खून प्रकरणात शिक्षा भोगपी रोहन पै धुंगट, शंकर तिवारी आणि रॉय पिंटो हांच्या याचिकेचेर उच्च न्यायालयात सुनावणी जाली। हे वेळार न्यायालयान तिगांच्या सुटकेविशीं कसलोच आदेश दिवंक ना, मात न्यायालयान ह्या तिगूय आरोपींक घातिल्लो दंड भरून तांचो अहवाल शुक्रारा सादर करपाचे निर्देश दिल्यात। ह्या प्रकरणातली फुडली सुनावणी न्यायालयाच्या नियोजित वेळापत्रका प्रमाण जातली। कुशावती जिल्लो स्थापन जावन सुमार 5-6 म्हयने जाले, मात अजून मेरेन जिल्ह्याचे मुख्यालय निश्चित करूंक ना। हाचे वेल्यान काँग्रेसीचे कुशावती जिल्ह्याचे अध्यक्ष राजेश वेरेकार हांणी सरकाराचेर खर टिका केल्या। कसलेच योग्य नियोजन करिनासतना गडबडीत कुशावती जिल्ह्याची निर्मिती केल्ल्याचो आरोप वेरेकारान केला। जिल्ह्याच्या प्रशासनीक कामकाजात स्पश्टता हाडून बेगोबेग मुख्यालय निश्चित करचे अशी मागणी तांणी केल्या। सगळ्यांक जाची प्रतीक्षा आशिल्ली अशें साळावलीचे जे डॅम आसा ते काल पासून भरून व्हांवपाक लागला। साळावलीचे जे डॅम आसा ताका एक जे दार आसा ते वेगळ्या पद्दतीचे आसा, गोल अशें मदीं दार आसा। त्या दारांतल्यान 18 मिटर सकयल उदक पडटा। सायडीच्यानय पळयल्यार ते बरें दिसता, वयल्यान पळयल्यारूय बरें दिसता। सरकारान आतां साळावली परिसरांत बॉटॅनिकल गार्डन केलां, तेका लागून ट्युरिस्ट आसूं वा तुमी गोंयकार आसूं आमी थंय वयतातूच। आतां साळावलीक वचपा खातीर आनीक एक निमित्त मेळ्ळें। अरे कितें तर धरण भरलां। गेल्या वर्सा 25 जुनाक धरण भरिल्लें। अंदू पावस मातसो कमी पडलो, ताका लागून कालचो दीस उजवाडचो पडलो जेन्ना तें धरण भरलेलें आसा। तुमी केन्ना वयतले आतां साळावलीचें धरण पळोवपाक? कुशावती जिल्ह्यात 8 मतदारसंघ आसा असो दावो काँग्रेस पक्षान कुशावती जिल्ह्या खातीर वेंचून काडिल्लो अध्यक्ष राजेश वेरेकारान केल्लो। उपरांत काँग्रेसीच्या अध्यक्षाकूच कुशावती जिल्ह्याची हिस्ट्री आनी जिओग्राफी बद्दल म्हायती ना। कुशावती जिल्ह्यात 8 न्हय जाल्यार 5 मतदारसंघ आसा। उरिल्ले 3 मतदारसंघ खंयच्यान आयले असो प्रश्न प्रशांत नायकान केलो। जाल्यार काँग्रेसीन 8तले 6 जागे जिखतलो हो दुसरो दावो काल्पनीक आसा। ह्यान पयलीं वेंचणुकेक 27 जागे जिखतलो असोय दावो काँग्रेसीन केल्लो असो थोमणो सत्ताधारी पक्षाचे सोशल मिडिया प्रभारी शुभम पार्सेकारान मारलो। मजगतीं ह्या जिल्ह्यात फकत 5 मतदारसंघ आसा, मात काँग्रेसीच्या संघटनात्मक रचनेत शिरोडा, फोंडा आनी मडकय मतदारसंघाचो आस्पाव आसा, अशें काँग्रेसीचे कुशावती जिल्ह्याचे अध्यक्ष राजेश वेरेकारान गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना स्पश्ट केलें। राज्यांत फाटले 4 दीस जाले पावस सामको मंदावला आनी ही स्थिती फुडले 2 दीस तशीच रावपाची आसा। कांय वाठारांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा। फुडले 2 दीस गोवा वेधशाळेन येलो अलर्ट जारी केला।